इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या पर्वतार दोळबरांचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोरणाचें चादर पिंजतलो. सासणाक मोरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं धोनी सर्वेस्पोर पुसून काडतलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात, हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल मोचें ठिकाण. पांचवी चार तुजी चोरवना थंय म्हाका विसवतून दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसा. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत घोटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. उद्गार. पळय, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात तीं सुदैव. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांच्यो उरपोंजी थोंट्यांक, कोडयांक, कुरड्यांक, मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बराबर हाडून ताचे सोरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलोयतात, कोड फुटलोलीं धोड जातात, थोंटी चलतात, कुरड्यांक
न दोरेता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परगोंडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बराबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावोशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटुली मासली. तेन्ना ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातान घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलोले कुडके 7 करोंडभर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.